नमस्कार. आज म्हाका योग आयलो वेस्ट बेंगालांत मुख्यमंत्री पदाच्या शपथविधी वचपा खातीर आनी हांवें आज लागच्यात पळयलें की कशा पद्दतीत लोकांचो उत्साह थंयसर डबल इंजिनचें सरकार आयल्या उपरांत भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आयल्या उपरांत तो म्हाका स्वताच्या दोळ्यांनी पळोवपाचो योग आयलो. हांव पळयता की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी रविंद्रनाथ टागोर हांच्या फुलां अर्पण करून अक्षरशः लोकांक साश्टांग नमस्कार केलो आनी खरोखरूच तुमी जें सरकार दिलां तें सरकार सदोदीत लोकां खातीर काम करतलें अशें ह्या हातूंतल्यान तेंच्यांनी दाखोवन दिलें. आमचे थंयसरले मुख्यमंत्री डॉक्टर सुवेंद्र अधिकारी हांचें अभिनंदन हांवें वैयक्तीक रित्या केलेंच, पण तेज्याय पेक्षा दोळे दिपोवपाचो क्षण आशिल्लो तो म्हणजे आमचे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ज्यांच्यांनी वेस्ट बेंगालाक बांगलादेशात बांगलादेश जेन्ना फॉर्म जातालो तेन्ना वेस्ट बेंगाल बांगलादेशात वता आशिल्लें, बट ते जर कोणी रोखले आडयले जर आसत जाल्यार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्यांनी आनी तांच्याच मुळे वेस्ट बेंगाल हे भारता बरोबर उरलें. पण नंतरच्या काळात म्हणजे डाव्यांचें सरकार आसतलें किंवा TMCचें सरकार आसतलें, ह्या पूर्ण कार्यकाळात घुसखोर खूप मोठ्या प्रमाणात वेस्ट बेंगालात आयले आणि त्या भुमीचेर आमी जेका म्हणटा की रविंद्रनाथ टागोरांची भूमी, सुभाषचंद्र बोस हांची भूमी, ह्या भुमीचेर घुसखोरी खूप मोठ्या प्रमाणात जाली आणि थंयसरल्या लोकांक विशेष करून हिंदू लोकांक खूप मोठ्या प्रमाणात त्रास करपाचें हें काम सातत्यात केलें. तांच्याच बरोबर काम करपी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हांच्या बरोबर काम करपी मक्खनलाल सरकार हे 98 वर्साचे कार्यकर्ते आज तांकां स्टेजीर बसयल्ले, तांकां शाल घालून ताचो सत्कार केलो आणि मोदीजी अक्षरशः ताच्या पांयांक हात लावन पांयां पडले. हें पळोवपाक क्षण अक्षरशः हांव भावनीक जालो की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे हे ज्या पद्दतीचो आदर, ज्या पद्दतीचो सत्कार मक्खनलाल सरकार ह्या कार्यकर्त्यांचो, सिनियर कार्यकर्त्याचो केलो, म्हणजे भारतीय जनता पार्टी सर्वतोपरी राष्ट्र प्रथम आणि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पासून नरेंद्र मोदीजी पर्यंत ज्या वेस्ट बेंगाला खातीर सातत्यात श्यामा प्रसाद मुखर्जी झगडले, त्या वेस्ट बेंगाल आज खऱ्या अर्थात भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आयल्या उपरांत थंयसरल्या लोकांक आमी म्हणटा की हें दुसरें स्वातंत्र्य आसा हें म्हणपाक कांय हरकत ना. थंयसरल्या लोकांक आज पर्यंत केंद्रांतल्यो सगळ्यो योजना दिवपाक ममता बॅनर्जी TMCची मुख्यमंत्री हिणी प्रधानमंत्री आवास योजना आसतली, शौचालय आसतलें, आयुष्मान कार्ड आसतलें, सो असंख्य योजना फाटली 12 वर्सां तेणी दिवपाक दिल्यो ना आनी लोकांक हाचे पासून वंचीत दवरले. तुश्टीकरणाचें राजकारण तिणी केलें आनी मोठ्या प्रमाणात आमी म्हणटा की घुसखोर जी आसा हे वेस्ट बेंगालाच्या शिमेंतल्यान वेस्ट बेंगालांत घुसपा खातीर खूप मोठ्या प्रमाणाचो सहकार्य जर कोणी केलें आसत जाल्यार हें TMCत केलें. म्हणून खऱ्या अर्थात आज वेस्ट बेंगालाची भूमी ही घुसखोरा पासून मुक्त जाल्ली आसा. खऱ्या अर्थात आज थंयसरल्या सरकाराक, थंयसरल्या लोकांक मोठ्या प्रमाणात केंद्रांतल्यो आनी राज्यांतल्यो योजना ह्यो लोकां पर्यंत पावतल्यो भारतीय जनता पार्टीचें तत्वज्ञान, म्हणजे आमी अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर लोकांक थंयसरल्यो सगळ्यो स्किमी योजना पावतल्यो. हांव वेस्ट बेंगालच्या जनतेचे खूप खूप धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी ज्या पद्दतीची लँडस्लायड विक्ट्री ही भारतीय जनता पार्टी खातीर दिली. खरोखरूच सॅल्यूट करपाक जाय त्या लोकांक की तेंच्यांनी दाखोवन दिलें की आमी TMCच्या ममता बॅनर्जीच्या ह्या दबावाच्या सकयल वागचे ना आनी ज्या पद्दतीचो म्हणजे तेंच्यांनी अत्याचार, महिलांचेर अत्याचार केल्लो, लोकांचेर अत्याचार केल्लो, ताच्या विरोधात आवाज उठयतले आनी लोकशाहीच्या रुपात, मतदानाच्या रुपात तेंच्यांनी भारतीय जनता पार्टीक निवडून दिली आनी 2/3 मेजॉरिटींतल्यान भारतीय जनता पार्टीच्या सरकार आयलें. हांव सॅल्यूट करता वेस्ट बेंगालांतल्या सगळ्या मतदारांक आनी खऱ्या अर्थात आयच्यात परत एकदा लोकशाहीचे, भारतीय जनता पार्टीचे खरें राज्य हें आयच्यात सुरू जालां. माननीय मुख्यमंत्री सुवेंद्र अधिकारी हांचे, तांच्या बरोबरांतले कॅबिनेटांतले कलीग हांचें अभिनंदन करता. हें सरकार हाडपा खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, अमित भाई शाह आनी असंख्य कार्यकर्ते जे वावुरले तांचें अभिनंदन करता. आनी लोकशाही ही जिवंत आसा वेस्ट बेंगालांतल्या लोकांनी दाखोवन दिलें, त्या खातीर तांचेय बी सगळ्यांचें खूब खूब अभिनंदन. देव बरें करूं.